सतरीतले म्होवाचो गुणो ही ऐतिहासिक महत्व आशिल्ली सुवात। स्वातंत्र्यसैकीत दिपाजी राणीन पोर्तुगीजा आड बंड केल्ले ते म्होवाच्या गुणांतल्यान। मात ह्या ऐतिहासिक सुवातीची सध्या देशी टुरिस्टांनी दशा केल्या। सोरो पिवन बाटल्यो फोडटात, टुरिस्ट पिवन बुडटातूय। त्या वाठारांत बाकीची बुरशेपणां आनी उपद्रव वाडला। सोनारच्या लोकांकूय टुरिस्टांचो त्रास जाता। सरकारान ती सुवात सोरोमुक्त करची म्हणून थळावे मागतात। देवेंद्र गांवकाराचो रिपोर्ट। वाळपयच्या सोनार गांवांत म्होवाचो गुणो हे ऐतिहासिक स्थळ आसा। आदलो स्वातंत्र्य सैनीक दिपाजी राणेन पोर्तुगीजा आड बंड करपाक जाचो वापर केलो आनी खऱ्या अर्थान पोर्तुगीजा आड युद्ध सुरू जालें ती ऐतिहासिक म्होवाचो गुण्याची सुवात। पोर्तुगीजा विरुद्ध जे बंड जाले त्याचो एक म्होवाचो गुणो एक साक्षीदार आसा। दिपाजी राणे आणि हांगासली जनता हांच्यांनी 1853 साली हांगासर एक मोठो उठाव केलो आणि नदीचो परिसर असल्या कारणान हांगासर पर्यटक हांगा वेगवेगळे येतात, त्यांचे हांगा स्वागतच आसा। पण एक अस्वच्छ म्हणा किंवा व्यसनाधीन जावन जे हांगासर ह्या परिसरान गलिच्छपणा जे करतात तेचेर हांगासर निर्बंध येवचो। आता म्होवाचो गुणो एक पर्यटन स्थळ म्हणून फामाद जाला। मात पर्यटनाच्या नावान थंय नाका प्रकार आनी बुरशेपणा चल्ल्यात। पर्यटक सोरो पिवन बाटल्यो फोडटात, डीजे पार्ट्यो करतात, थळाव्या लोकांचेर दादागिरी करतात। सोरो पिवन उदकान देविल्ल्यान दर वर्सा थंय पर्यटक बुडोन मरपाचे प्रकार वाडल्यात। ह्यो बाटल्यो कश्यो फोडप ह्यो हें तुमकां योग्य दिसता? पण हे पियाले की तांकां कोणी जर सांगले बरोबर जर कोणी आसात, ए बाबा फुडें वचो नाका, ए तूं म्हाका सांगपाक कोण म्हणलें की ते मातशे फुडें गेले। आनी चड पियलो जर आसत ताका धोपार बरें उदक पुरो मरपाक, भितर पडलो की आडवो तो आनी उठना। न्हंय देगेवेल्या कांय धार्मीक स्थळांचे पावित्र्य पर्यटकांकडल्यान नश्ट जाता। हेजेर कितें आदी हांगासर पुजा करीत घोटणीर गायचे, आतां बुरशेपण जाता। कोच्यो फोडटा हाडून बरें सोरो पियेता, मजा करता। गांवच्या बायलांक न्हंयचेर कपडे आयदनां धुवपाक वचचें पडटा, मात न्हंयचेर वचपी बायलांक उदकान देंवतकच कवच्यो तोपतात। खूब फावटी पर्यटकांची दादागिरी सोंसची पडटा। लोक बाटल्यो फोडटा, सोरो पियेता, आमी न्हंयचेर वयता, आमकां कवच्यो तोपता, आमकां उदकान वचोंक भंय दिसता। हेज्यान फाटी लोकांक गोरवांक आमकां तोपलेले आसा, तेन्ना तुमी मातशी सरकार लक्ष घेवचो हेजेर। मारामारी करपा येता, आमी कपडे काडून मॅट थंय उडयता, सगळे बुरशेपण करून दवरता। त्रास जाता म्हणल्यार आमकां थंय फातर घातले आमी न्हू म्हणल्यार बसल्यार उठाना, ते उठ म्हणल्यार उठाना, उठ म्हणून सांगल्यार ते झगडी करता। म्होवाच्या गुण्यार पर्यटक येवचे, तांच्यांनी मजाय मारची, मात नाका ती बुरशेपणा करची न्ही म्हूण लोक मागतात। बऱ्या लोकांनी येवन हांगासर येवन मजा करची, पण अशी ती मजा करची न्हू की ते मजेचो दुसऱ्याक त्रास जाता। पर्यटकांचे असल्या प्रकारांचेर मात पंचायतीक कांयच पडिल्ले ना। लोकांनी आता मामलेदार, पंचायत आनी पुलिसेक थंय पुलीस दवरचे म्हूण लोकांच्या सह्या सयत निवेदन दिलां। सरकारान म्होवाच्या गुण्याची सुवात सोरो मुक्त करची म्हूण थळाव्यांची मागणी। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवकार। पंचाची वागणूक सारकी नाशिल्ल्यान पंचायत खात्यान कारवाय करची असो थाराव घेवपाची वेळ कारापूर सरवण पंचायतीचेर आयल्या। आदली सरपंच आनी सध्याची पंच दिव्या कारखांडेची लोकांकडेन वागपाची पद्धत सारकी नाशिल्ल्यान अशें घडलां। ती गाळयो घालून उलयता, चप्पल काडून लोकांक मारता। कांय दीस फाटीं ह्या पंचान फॅमिली वांगडा मेळून एका मनशाक मारबडय केल्ली। मात पंच कारखांडे म्हणटात दुसरो वायट वागता तेन्ना तांचे वांगडाय तशेंच वागचें पडटा। ही दिव्या कारखांडे कारापूर सरवण पंचायतीची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच। तिची वागणूक सारकी नाशिल्ल्यान तिचेर पंचायत खात्यान कारवाय करची असो थाराव पंचांच्या बसकेत घेतला। फुडें तो थाराव ग्रामसभेक घालून खात्याक धाडटले। बरे भशेन सुद्दां कितें विचारता म्हणल्यार ती डायरेक्ट चप्पल घालून मारपाक उठता। ग्रामसभेन जो रिजल्यूशन घेतला तो ह्या मिटिंगेक आमी करतली, डिस्कस करतली आनी आमी तो डायरेक्टराक धाडटली फुडें। मात दिव्या कारखांडे म्हणटा फुडलो मनीस वागता तशें आपूण वागता। हांवें झगडी करूंक ना, जेन्ना म्हाका वायट उलयलें तेन्ना हांवें तांकां उत्तर दिलां, नाल्यार तेच्या पयलीं हांवें वायट उलोवंक ना। आता ही पळयात कांय दिसा फाटली ही घडणूक। पंच कारखांडेच्या फामलीन बेकायदेशीर बांदकाम केला म्हूण तांचेर सतीश उसपकारान कागाळ केल्ली आनी पंचायतीन ताचेर इन्स्पेक्शन दवरिल्लें। त्या वेळार कारखांडेची फामील आनी कागाळ करप्यां मदीं वाद जालो, एकमेकांक गाळी मारल्यो। ह्या दिव्या कारखांडेची चप्पल उबारून मारपाची संवय थंय पळोवपाक मेळटा। तेच्या पयलीं हो स्वता सांगतालो आपली इन्स्पेक्शन चालू आसतना स्टार्ट जावकूच नासलें। सेक्रेटरी, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हे थंय उबे आशिल्ले। थंय आसतना
आमची वॉर्ड मेंबर दिव्या कारखांडे हिणी माझ्यावर फाटसून आयल्लो गेलो. फाटसून तिणी खोट घातल्या आणि चपला मारल्या फाटल्यान. सरपंच तारी आणि उपसरपंच सच्चित सावंतांनी घडणूक फुड्यान रावन पळयल्या. सो आमी थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेल्ली. जे मेंबर आसा दिव्या कारखांडे माजी सरपंच कंप्लेनर न्हय कोणी तेका सुद्दां म्हणजे तेजेर अटॅक केला, चपलांनी बीन मारला तेका. आमी इन्स्पेक्शन स्टार्ट करपाक केन्ना कंप्लेनर येयलो आनी कंप्लेनर जेन्ना हांव स्पॉटार पावलो वॉर्ड मेंबर आनी सरपंच आसा पळय तेणी बॅड वर्ड्स दिले, अटॅक केलो तेजेर, तेका मारलो, चपलांनी मारलो, फाटो मारलो. इतले आसूनय दिव्या कारखांडे म्हणटा आपणे चप्पल दाखोवंक काडिल्ले. हांवें ते कोणाचेर मारूंकूच ना. तेन्ना हांवें तेका चप्पल रागान हांवें चप्पल उखल्लें पण तेका हांवें मारूंक ना. हेंच्यांनी हो बेश्टोच इश्यू केला. पंच दिव्या कारखांडेचेर कारवाय जावची अशी मागणी थळावे करतात. की ती बीजेपी असो ती काँग्रेसची असो आमच्या लोकशायेन ती लागना. आमकां कायदो जाय, आमी कायदो हातीन घेवंक जायना. तेणी ते चप्पल मारपाक व्हिडियोचेर सगळे शूटिंग येयल्ली आसा. त्या शिवाय आमी आमचे कडेन येयला पण आमी आतां फुडें घेताल्यात. आमी अन्याय विरुद्ध आवाज उठयताल्यात. आमी वोगी रावचे ना. शेवटाक तिच्या वागणुकेचीच दखल घेवन तिचेर कारवाय करची म्हूण ठराव घेवपाची वेळ पंचायतीचेर आयल्या. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी विश्वनाथ नेने. घेवया एक विराम.